आतां आमी उत्पत्तीच्या पुस्तकांतल्यान 13वो अवेसवोर वोड 8तल्यान आमी वाजुया आनी बारकायेन ते आमी पळोवया. तेन्ना अब्राहमान लुताक म्हणलें, म्हाजें आनी तुज्या मोदें, म्हजें गवळी आनी तुज्या गवळीच्या मोदें थिंगासोर झगडीं जावचें न्हू, कित्याक आमी भाव जावन आसा. आवो आख्खो सगळो देश तुमच्या मुखार आसा न्हू. त्या पासत तूं कुशीन वस. तूं दाया वाटेन वसत जाल्यार हांव उजव्या वाटेन वेतलों, आनी तूं उजव्या वाटेन वसत जाल्यार हांव दाया वाटेन वेतलों. तेन्ना लोतान आपल्याची नदर उखल्ली आनी जॉर्दन नदी खोडें बरी आसा पळय ती जमीन पळयली. ती दोळ्यांक पळोवंक बरी दिसताली आनी तेन्ना मेरेन सर्वेस्परान सोदोम आनी गोमोराचे नाश करूंक नासलें. आनी ते मेरेन पासून इजिप्त देशाचे भाशेन आनी इडनाचे बागे भाशेन ती बरी फुल्लेली आसली. त्या पासून लोतान ती सुवात घेतली आनीक तो उद्यांतेन तो गेलो आनी ते एकामेका कडल्यान कुशीन जाले. अब्राहम कानान देसान रावलो. इश्टानो, अब्राहम लोताचो व्हडलो पाय. सोरीगोतीन म्हणल्यार तो अब्राहमाचो भाचो. लोताचो पाय नासलो. बापूय ना म्हणून व्हडलो पाय कसो लोताक तो आदार दिता, आपल्या लागीं दवरता, आपल्याच्याच पुता भाशेन ताका पोसता. पूण तुमी आतां आयकात, जेन्ना सर्वेस्परान अब्राहमाक आपयलो, कितें म्हणून आपयलो उत्पत्ती 12 पळोवया. पयली वोड. सर्वेस्परान अब्राहमाक म्हणलें, आपल्याचो देश आनी आपल्याची तोडी पळय ती फामील अशें बरयलां. कितें बरयलां? तुजी सगलीं गोरचीं, तुज्या बापायचें तें गोर सोडून त्या देशांत वस जंय हांव तुका दाखयता. ही सर्वेस्पराची आज्ञा. कितें पळय ती आज्ञा? अब्राहम, तूं आतां उठ. जो देश तुका हांव दाखयता थंयसर तूं वस. अब्राहम, तुका जावन देश दाखयता पळय त्या देशांत तूं वस. अशें वयता आसतना पयलें काम करूंक जाय, आपल्या देशाक सोड. आनी दुसरें म्हणल्यार थिंगा कितें? तुज्या गोरच्यांक पासून तुवें सोडूंक जाय, तुज्या बापायकी तोडेन सोडूंक जाय आनी तांकां सोड. प्लेस सोडची, पीपल सोडचे, प्रॅक्टिसीस सोडची. तुजो देश तो सोड, तुजे गोरच्यांक सोड, तुज्यो संवयो सोड. जो देश तुका हांव दाखयता थंय वस. कानान, सर्वेस्परान बासायला तो पळय तो देश. त्या देशांत अब्राहम पावलो. पूण अब्राहमान आनी कोणाक आपल्याच्या सांगाता घेवन येयलो? कोण तो? ताजो गोरचो. कोण तो? सोयरीकेन तो ताजो भाचो लोत. आतां खरेपणीन सर्वेस्परान आपल्याच्या गोरच्यांक घेवन यो म्हणला वो तांकां सोडून यो म्हणला? खरेंच म्हणल्यार सर्वेस्पराची आज्ञा आसा पळय, तुजे सगले गोरच्यांक सोड आनी यो अशें म्हणला. पूण आपल्या सांगाता आपल्याच्या गोरच्यांक घेवन येयलो. जायते फावटी आमी आमच्या जिवितान सर्वेस्पराची सगली आज्ञा सारकी पाळली नान. थोडे आसा पळय तेंच कोत्ता, तसलो प्रयत्न कोत्ता. थोडे आसा पळय तेंच कोत्ता जें आमकां बरें दिसता, जें आमकां करच्याक बरें सोंपें तेंच आमी कोत्ता. जें आमकां अवघड लागता पळय तें आमी सोडून दिता. अब्राहम लोताक सांगाता घेवन कानान देशांत पावलो. बारकायेन थिंगासोर पळयत जाल्यार जेन्ना लोत अब्राहमा सांगाता आसलो, अब्राहमा कडेन सर्वेस्पर उलयला काय पळयात. तूं बारकायेन पळयत जाल्यार थिंगासोर 13वी अवेसवोर, 12वी अवेसवराच्या मदल्यान थिंगा पळयत जाल्यार, तुमी बारकायेन पळयत जाल्यार अब्राहमा कडेन सर्वेस्पर उलोवंक ना. पूण केन्ना उलयता तुमी जाणात? पळय थिंगासोर पवित्र पुस्तकान बरयला 13वे अवेसवरान वोड 14. जेन्ना लोत आसलो पळय तो अब्राहमा कडेन कुशीन गेलो पळय, ताज्या उपरांत सर्वेस्परान म्हणलें अब्राहमाक, दोळे उखलून पळय. ज्या सुवातेचेर तूं आसा पळय उदेंतीक त्यान सगले वाटेन तूं पळयत जाल्यार तूं ताजेर नदर मार. अब्राहमा कडल्यान कुशीन गेल्या उपरांत सर्वेस्पर ताज्या लागीं मागीर अब्राहमा कडेन उलयलो. 13वी अवेसवर आमी तर बारकायेन तर वाजीत जाल्यार अब्राहमान केला पळय ते चुकीक लागोन
ताणें पश्चाताप केलें आनी पळय ताणें वेदी मारले पळय थी पावलो. ती वेदी थिंगासर ताणें केल्ली. ताजें जिवीत तो सारकें करता. तोरी आसतना सर्वेस्पर उलयता थिंगा दिश्टी पडना. पूण केन्ना सर्वेस्पर उलयलो तुमी जाणा, लोत पळय कुशीन गेल्या उपरांत. रोखडोच सर्वेस्पर उलयलो. आतां खरेंपणी पळय सर्वेस्पराची आज्ञा कितें आसली, तुज्या घोरच्यांक तुवें सोडची. तूं तुजे बायलेक घेवन भायर सोर अशें सर्वेस्परान सांगलां आसतना आपल्याच्या घोरच्यांक घेता, आपल्याच्या बाच्याक सांगाता वता. जसो अब्राहाम सर्वेस्पराची आज्ञा सारकी ती पाळली. सर्वेस्पराची आज्ञांक ताणें कोडण्यान केल्यो पळय सर्वेस्पर मागीर उलयलो. ह्या उतरा वरवीं आमी हें शिकोवंक जाय पळय, आमच्या जिविताच्या जायत्या संदीन जी आमची सांगाता आसूं उपकारना पळय तांकां दवरतात. जेंचे कोणें आमी इश्टागत करची न्हू ती आमची सांगाता आसात. ज्या कोणा सांगाता आमी रावची न्हू तांची सांगाता आमी रावता. ताची जायतीं कारणां आसत. ल्हानपणींतल्यान बरोबर शिकल्या, म्हजो क्लासमेट तो, म्हजो बॅचमेट तो, आमच्या गांवचो तो, आमच्या शारांतलो तो, आमच्या देसांतलो तो, आमची भास उलयता आमची जातीचो, आमचे फामिलींतलो वो आमचो कोण तरी सोयरो तो. ह्या भाशेन कोण म्हणत म्हजें बॉयफ्रेंड, म्हजें गर्लफ्रेंड, ताचो हांवें मोग केलो, ताचेर हांवें भरोसो दवरलो, अशें जायतें थिंगासर अशें घडटा केन्ना केन्ना. आमचे जिवितांत जायते कोणें सर्वेस्पराचे विरुद्ध आमी निर्णय घेता. सर्वेस्परान ना म्हणला पळय तांकां आमी आमचे सांगाता दवरता. आमचे मोदें असलीं कोण आसां काय? मुद्दम तांचे सांगाता रावतात पळय, जे कोणाचे रावचे न्हू, जे कोणाच्या सांगाता रावचे न्हू तांचे सांगाता रावता ते लोक. तांच्या सांगाचो मोग करचो न्हू, तांच्या सांगाता आमी सांगात वचचो न्हू पळय, तसल्यांचो सांगात दवरता पळय तसलीं. सोत्राय दोरात. पोत्तून तुमकां उगडास दिता. वायट सांगात बरो तुजो चरित्र पिड्यार कोत्ता. अब्राहमा वरवीं लोताक कितें तरी बेसांव मेवलें, पूण लोताक वरवीं अब्राहमाक कांयच मेळोंक ना. लोताचे पळय ते गवळणी आनी अब्राहमाचे गवळणी मोदें थिंगा झगडीं जालीं, पूण अब्राहमाक पासून दूख जाली. लोता वरवीं अब्राहमाक कसलोच ओत्मीक फायदो जावंक ना. आनी तेन्नाच आमी कितें पळयता, अब्राहमा सांगाता लोत चलता आसतना, अब्राहमा सांगाता लोत आसतना गिरेस्काय वाडतोस ताजें खरें रूप दिसलें. अब्राहमाचें गवळणी आनी लोताचें गवळणी तांचे मदें झगडीं जालें पळय, तेन्ना थिंगासर अब्राहमान येवन आमी ऑन भावार्थ्यांचे मदें रावतात. ऑन भावार्थ्यां मदें अशें आमी एक फामिलीचे आसून झगडीं करप, ह्या भाशेन केस्तांव करप सारकें न्हू. पोत्तून हांव तुमकां उगडास दितां. गो बायलांनो, जेन्ना तुमी ऑन भावार्थ्यांचे मदें तुमी जियेता, तुमी तांचे सांगात थिंगासर रावता आसतना तुमी गो बायलां झगडीं करतात जाल्यार देवाचो तो अकमान. ऑन भावार्थ्यांचे अपार्टमेंट जायत आनी सोर भोंवतणी ऑन भावार्थी आसत, तांचे सगळे रावता तांचे मदें. त्या लोकेशनार तुमी रावता आसतले आनी झगडीं झुजां करतात तसलीं तुमी गो बायलां उतरा पावलाक तुमी जागोटां केस्तांव करतात जाल्यार हें सर्वेस्पराचो अकमान. पवित्र पुस्तक म्हणटा, तुमी संवसाराचो उजवाड आनी हे पृथ्वीचें मीठ जावन आसा. आमी जी सर्वेस्पराचे मोहिमे पासत जिवंक जाय. सर्वेस्पराची भुरगीं म्हणटा पळय ती आमी ऑन भावार्थ्यां मदें ह्या भाशेन इज्जत नासतना जिवप आनी थिंगा मान मोरी आसतना जिवप म्हणल्यार सर्वेस्पराक मान मेवना. अब्राहमान लोताक आपयलो, आमी हिंगासर कित्याक हिंगासर अशीं झगडीं झुजां करची आनी तेय ऑन भावार्थ्यां मदें. आमचे सोर वोंवती कोण आसा पळयात, आतां पळय थिंगा उतरान पळोवया. आमचे मदें कानानाचे आनी फार्दी लोक रावता, तांचे मदें आमी जियेता. ऑन भावार्थ्यां मदें आमी रावता आनी आमी केस्तांव करप तें अकमान. आमी एक काम करया, थंय शांतीन आमी आतां कुशीन सोरोया. तुका जाय तें तुका करूंक जाय तूं वच. तुका उज्यान वचोंक जाय उजव्यान वच, तुका दायान वचोंक जाय तूं दायान वच. लोतान कितें करूंक जाय आसलेलें? ताणें मागणें करूंक जाय आसलें. जिवितांत एकदम बरें व्हडलें निर्णय घेता जाल्यार मागणें करूंक जाय आसलें. आयज ही उतरां आयकता ती मोगाच्या भाव भयणां तुमी मातशें आयकात. आयज आमी जी आसा पळय, काल घेतला पळय ते निर्णया पासत. आयज तर तूं दोतोर जालें जाल्यार तुवें काल कितें केलें, थिंगासर तूं मेडिकल कॉलेजीन गेल्लोय पळय. जरी तूं इंजिनियरींग कॉलेजीन वचपाचो जाल्यार तूं मेडिकल कॉलेजीन वचचें ना अशें न्हय तें. रातचें तुवें इडली करच्याक पळय थिंगा पीठ फुगोवंक घातला जाल्यार सकाळीं मागीर इडली करूंक जाता. सकाळीं तुका तर इडली खावंक जाय जाल्यार तुवें राती तें पीठ करूंक जाय, तितलें सिंपल. जो तुवें सकाळचो पळय ब्रेकफास्ट करूंक जाय पळय, तुवें काल तें तयारी करची पडटा. म्हटल्यार आयज तूं पळय कितें आसाय पळय
काल पळय ते फाटल्या दिसांनी पळय तुवें कितें केलां पळय ताजेर तें आदारीत आसा. फाल्यां पळय तूं जें जावंक सोदताय पळय आयज तूं कितें निर्णय घेता पळय ताजेर आदारीत आसा. मागता हें सोद तुमी जाणा जावचें, तेका लागून तुमचे जिविताचे निर्णय सोर्वेस्पराच्या आजीरपणान धरून केल्यार बरें. सोर्वेस्पराक सांगल्यार तें बरें. हो निर्णय सोर्वेस्परा हांवें करचो वो करचो न्हू. हो निर्णय तुजे खोशेचो काय तूंच म्हाका सांग सोमिया. मागणें करीत जाल्यार सोर्वेस्पोर सांगतलो. खरें सांगता सोर्वेस्पोर उतरा वरवीं तूं कोणें उलयतलो. उलयता पळय तो सोर्वेस्पोर तो. जेन्ना लोत प्रवास करतालो पळय ताणें थिंगा मागणें करूंक जाय आसलें. तुमी मातशें ध्यान दियात. तो रावतालो पळय ते कानान देसान बुगदुकोल पडली ते वयचे आदीं पळय ताणें मागणें करूंक जाय आसलें. पळय वयचे आदीं थिंगासर ताणें मागणें करूंक ना. थिंगासर लॉस जाली पळय तो व्हडतो तो अब्राहाम. तें ताजें ताणें दोळ्यांनी लोतान पळयलेलें. हो तो म्हाजो तो व्हडलो पाय हें ताणें जाणा जावंक जाय आसलें. पळय बुगदुकोल येयली, कोश्ट येयली पळय, मागणें करिनासतना पळय तो गाय करून थंयसर फारो लागीं थिंगा इजिप्टान तो गेलो. तो थिंगा लॉजेक पडलो. हें आमच्या दोळ्यांनी पळयलें. तो कितलो बेजार जाल्लो. हें सगळें पळयल्या उपरांत लोतान थिंगासर कितें करूंक जाय आसलेलें थिंगा लोतान थिंगा मागणें करूंक जाय आसलें. मातशें सोजमीकाय घेयात पळय. शाणो मनीस दुसऱ्यांची पळय चुकी पळोवन आपूण सुडूक जाता. फिसो पळय तो आपूण चूक करता, कोश्टान पडटा आनी तेजे उपरांत मागीर ओहो ह्या भाशेन ताका गिन्यान येता. आतां म्हटल्यार जो शाणो दुसऱ्यांनी पळय चुकी केल्या पळय ते पळोवन आपूण सोत्राय दवरता. पिसो पळय आपल्याच्याच हातान चुकी करता, नुकसाण करता आनी मागीर ताका शिकोण मेळटा. आयज हांव तुमकां विनंती करता पळय तुमी तुमचीच पळय चुकीचे पळय जे निर्णय घेतल्या पळय आनी ताजें पळय नुकसाण जालां तें ताचेकीन पयलें सुडूक रावचें. पळय आमचे पयलीं कोणें चूक केली जाल्यार पळय ती शिकोण घेवची. तांचे पळय ते हाल आनी ती परिस्थिती जाल्या पळय ती पळोवन सोत्राय दवरप बरें. अब्राहमान ताच्या जिवितान पळय जे चुकी केल्या पळय लोतान ते दोळ्यांनी पळयल्या उपरांत लोत सोत्राय दवरिना. आयज म्हणजे उतरां आयकता ती भावा भयणानो. अब्राहमाचो थिंगासर वाट चलचे पयलीं मागणें केल्लें बरें जावपाचें. कोश्ट येयल्या उपरांत मागणें केल्लें बरें जावचें. ताची परिस्थिती वेगळी जावपाची पूण मागणें करूंक ना. लोत पासून आपल्याच्या जिवितान एक मुखेल थिंगासर निर्णय घेतालो आनी सोर्वेस्पराक ताणें म्हणलें तुजी इच्छा कितें काय अशें विचारलें जाल्यार कितलें बरें जावचें. म्हज्या जिवितान सोर्वेस्पराची इच्छा जावची. म्हज्या जिवितान सोर्वेस्पराची इच्छा जावंक जाय. मागणें केलें जाल्यार कितलें बरें जावचें. एका दिसा कांय चुकी करनासतना पळय मनीस ताका जेलीन घातलो. ह्या भाशेन जेलीन घातल्या उपरांतूय तो थिंगासर दिमी मरून मागणें करता. मागणें कोरी, मागणें कोरी, मागणें कोरी. कितें मागणें करता पळय त्याच थिंगासर बरोबर आसा पळय दुसऱ्याक तें कांय सोजमोना. ह्याच भाशेन तो मागणें करता आसतना थिंगासर ताका पळयता तो पळयता. मागणें काबार जातोच ते कुशीन बरोबर आसलो पळय तो कैदी अशें म्हणून कितें जालें. सोर्वेस्पराशी तूं मागणें करतालय होय. तूं मागणें करीत जाल्यार थिंगासर सोर्वेस्पर तुका हिंगासरल्यान भायर काडटलो काय. तुका सोडवण मेळटली. तुका तो भायर काडटलो. तो दुसरो कैदी तेजी फोकणां करून अशें म्हणटालो. तेन्ना तो ओत्मीक मनीस म्हणटा पळय सोर्वेस्परान म्हाका ह्या जेलींतल्यान हांवें तें भायर काडचें म्हूण सोर्वेस्परान मागणें केलें तुका कोणें सांगलें. जाल्यार तूं कोणा पासत तूं मागणें करताय जाल्यार सोर्वेस्परान म्हाका जेलींतल्यान भायर काडचो म्हणून अशें हांवें मागणें करूंक ना. जाल्यार कित्याक पासत तूं मागणें करताय. सोमया म्हाका ह्या जेलींत तुवें कित्याक काडलाय तुजी खोशी तूं म्हाका दाखय. म्हणजे सोर्वेस्परा कडेन मागणें करता हांव कित्याक पासत. सोर्वेस्पराची इच्छा तर म्हाका कळत जाल्यार तो जेल पासून आसत जाल्यार सोर्वेस्पराचें आजीरपण थिंगासर भितर येता. जेलीच्या भितर आसलो मनीस सगळ्यांकून तो पयस जाला. सगळें सूख ताजें आतां साणोवन गेलां. आतां ताणें चालते भाशेन कितें मागचें. सोडवण ताणें थिंगासर आवडायची पूण तो कितें मागणें करता. कसलें मागणें करता तुमी जाणाव. कित्याक म्हाका ह्या जेलीन हाडला तुजी खोशी कितें म्हाका. हें मागणें आमी करीत जाल्यार कितलें बरें जावचें म्हटल्यार जेन्ना आमी कोश्टांतल्यान पासर जाता चड करून आमी कितें मागणें करता सोमया. ह्या कोश्टांतल्यान म्हाका तूं निवार.
दुयेंसांनी तेन्ना आमी आसता पळय तेन्ना सोम्या हे दुयेंसांनी म्हाका सोडवून दी. पयशांचे बाबतींत तेन्ना त्रासान आसता पळय तेन्ना सोम्या ह्या पयशांच्या बाबतींत म्हाका तूं त्रासान सोडोय. ओकमान आनी निंदा जाता पळय तेन्ना आमी म्हणटा सोम्या आमकां हिंगासरल्यान तूं बेगीन निवार, आमची तूं सोडवण कोर. चालते भाशेन अशें आमी मागणें कोत्ता. पूण जे ओत्मीक रुखान पळय मॅच्युअर्ड जाल्यान पळय तीं कितें म्हणटा तें तुमी जाणा सोम्या. कित्याक तुवें परवानगी दिली हें येवच्याक? कित्याक तुवें परवानगी दिली हे कोश्ट येवच्याक म्हाज्या जिवितांत? कितें म्हणून हांवें शिकोवंक जाय? कित्याक हे पयशाचे वाटेन हिंगासर उणेंपण जालां? कित्याक हो ओकमान म्हाका सोंसचो पडलो? कित्याक हें दुयेंसाक तुवें परवानगी दिल्या? तूं म्हाका कितें शिकोवंक सोदताय? तुजी कितें खोशी आसा तूं म्हाका दाखय बापा. अशें मागणें करीत जाल्यार कितलें बरें जाता. तुमी बारकायन पळयत जाल्यार जुसेक ताचो गुन्यांव नासतना ताका जेलीन घातला. पूण कदींच त्या जेलीचे भितर जुजे रडटा तो दिसोना. कितें कारण काय? जेलीन पासून थिंगा जुजे सर्वेस्पराची खोशी ती कितें तो जाणा जालो. सर्वेस्पराच्या आजीरपणाक ताणें अनुभव केलो. आतां आमी ती वोड वाजूया 30 आनी 9 आनीक वोड 19. आनी ताजे बायलेचें ताणें आयकलें पळय ताज्या त्या सेवकान आपले बायले बरोबर अशें केलां म्हणून ताका राग आयलो. आनी जुजेचे त्या मालकान पळय ते जुजेक थिंगासर राजाचे कैदी आसले तेका थिंगा घातलो आनी तो त्या बोनकोणेंत रावलो. पूण थिंगासर कितें घडलें? पूण सर्वेस्पो जुजेच्या सांगाता आसलो आनी ताचेर कुरपां देंवयली. आनीक त्या बोनकोणेचो पळय तो दोनी ताणें ताचेर काकलुदीची नदर घातली. त्या पासत ते बोनकोणीच्या मालकान पळय तेका ते सगळे बोनकोणीचे पळय मनीस आसलोले तांकां जुजेच्या हातान ताणें दिले. तो आतां एक कैदी कसो आसा. जुजेक थिंगा भितर घातला. आतां थिंगा पवित्र पुस्तक म्हणटा सर्वेस्पो जुजेच्या सांगाता आसा. ते बोनकोणीचो दोनी जुजेक आपयता आनी बाव जुजे एक काम तुवें करूंक जाय. कितें? हे सगळे आसा पळय तांचे तुवें अधिकारी जावचो. ह्या सगल्यांचेर तुजो अधिकार आसूंक जाय. हे सगळे कैदी आसा ते बरे भाशेन डिसिप्लिनान रावचें हें ती जबाबदारी घेवंक जाय. ही तुवें करची. जेलीन आसतना पासून जुजेक सर्वेस्परान ताका मस्तक केलें आनी ताका शेंपडी तो करूंक ना. सर्वेस्पोर जुजेच्या सांगाता आसलो. वोड 23 सर्वेस्पोर जुजेच्या सांगाता आसलो. जुजेच्या हातान जे सगळे आसलेले पळय त्या बोनकोणीच्या मालकाक थिंगासर कांयच पडोन गेल्लें ना. जें कितें तो कोत्तालो ताका सर्वेस्पोर ताका येस दितालो. बोनकोणीन आसलो जाल्यार कितें जालें? थंयसर पासून जुजे बॉस. कोण तो? जुजे थिंगासर बॉस आसलो. जुजे थिंगासर अधिकारी तो जावन नासलो. खरेपणी थिंगासर अधिकारी पळय तो जेलर आसूंक जाय. पूण ताणें कितें केलें? जुजेक सगळो अधिकार दिलो आनी तो सुसेगाद आसलो. 30 आनी 9 आवेस्पोर वोड 2 आनी 3. जुजे ते आपले इजिप्टाच्या मालकाच्या घरान आसलो आनी सर्वेस्पो ताचे सांगाता आसलो म्हणून ताका तें सगळें बरें जालें. जुजेच्या मालक्यान तें पळयलें सर्वेस्पो ताचे सांगाता आसा आनी जें काम तो कोत्ता पळय तें सर्वेस्पोर ताजे आर्थीक थिंगा येस दितालो. ताचे कुरपेची नदर ताचेर पडली आनी ताजे घरान ताका सगळें ताणें सेवा करून दिलें. त्या उपरांत ताणें आपल्याचे घराचो अधिकारी करून ताका तें सगळें ताज्या हातांत सोंपयलें. जुजे कोण? एक गुलाम. 20 रुपयाचे आणे तो आतां विकून दिलो गुलाम. ताचे भावांनी जुजेक 20 सिल्वर कॉयन्सांक विकून दिल्लो. कित्याक त्या दिसांनी पळय तेका गुलामां विकूंक जाय हो विकतो घेवंक जावो जाल्यार 20 रुपया आणे दिवंक जाय. एक गुलाम कसो जुजेक थिंगा विकल्या उपरांत जुजेक विकून दवरलो आनी एक चाक्कर कसो त्या घरान पावलो. पवित्र पुस्तक थिंगा म्हणटा पळय गुलाम आसलो पळय तो सर्वेस्पोर जुजेच्या सांगाता आसलो. एक सोत सांगूं काय? सर्वेस्पोर तुजे सांगाता आसूंक जाय जाल्यार तूं चड ज्ञानी मनीस आसपाची गरज ना. सर्वेस्पोर तुजे सांगाता आसो जाल्यार तूं व्हड ज्ञानी मनीस आसपाची गरज ना. सर्वेस्पोर तुजे सांगाता आसूंक जाय म्हणून तूं एक व्हडल्या कुटुंबान जल्माची गरज ना. सर्वेस्पोर तुजे सांगाता आसूंक जाय जाल्यार तूं सोबीत आसपाची गरज ना. एक अधिकारी आसपाचो गरज ना. सर्वेस्पोर तुजे सांगाता आसूंक जाय जाल्यार सर्वेस्पोराची इच्छे प्रमाणे जिवपाक पुरो. तूं कितलोय गरीब आसो जाल्यार
सर्वेस्पोर तुज्या सांगाता आसतलो हें सोद जावन आसा. त्या दिसा पळय त्या देशाचे राजवट चलयतालो फारोचे बारबर सर्वेस्पोर नासलो, पूण त्या दिसा पळय एक तोन्नाचे पिरियड थिंगासोर एक गुलाम ताचे सांगाता आसलो, सर्वेस्पोर आसलो. कितलो अद्भुत सर्वेस्पोर. आमच्या सर्वेस्पोराक तुजे गिरेस्तकायेचे पडोन गेलें ना, तुजे जातीचे पडोन गेलें ना, तूं खंयच्या प्रांतांतलो तें पडोन गेलें ना. वर्सां ताका कितले तुजे पडोन गेले ना, तूं दादलो वो बायल ताका पडोन गेलें ना. तो सर्वेस्पोराचो मान कोत्ता पळय तो, तेंकोडे पयशे आसना जायत ओ गरीब जायत, तीं कितलीं पसून जाय तीं अनार्थ आसोत, तांचे सांगाता सर्वेस्पोर आसता. हें आमकां जुजेच्या जिवितांत दिसोन येता. अन्याय करून जुजेक थिंगासोर ते बंद करून घातलो आसतना जुजे अनाथ कसो थिंगासोर नासलो, थिंगा पासून सर्वेस्पोर जुजेच्या सांगाता आसलो म्हणून थिंगा त्या सगल्या त्या बोंडकोणीन त्या जेलरान जुजेक थिंगासोर अधिकार दिलो. जोय खंय तो आसलो, सर्वेस्पोर ताच्या सांगाता आसलो. आयज म्हणजे उतरां आयकता ती म्हज्या भावा भयणांनो, आमी जंय थिंगा रावतात पळय थिंगा सर्वेस आम सांगाता आसा जाल्यार सर्वेस्पोर आमकां मस्त कशें दितलो, एक शेंपडी कशी दवरचो ना हें स्वत. आयज कोत्ताय पळय ती कामां, तुका थिंगा येस मेळना. थोडे लोक कितें कोत्ता पळय तें सगळें नाशूच जाता. कोण जाणा अशें कित्याक जाता. जें कितें दवरता पळय तें नाशूच जाता. सर्विसीक वयता 10 दीस काम केल्या उपरांत थिंगासर सगळ्यांक काबार जाता. हांव लोक कित्याक बिझनस सुरू करता 10 दीस पासून जावंक ना, थिंगासो वेपार बंद करचें पडटा. हांव नको हें सगळें कित्याक पासतो थिंगा जाता. आयज आमचें मोदें असले परिस्थितीन कोण आसा जाल्यार कितें करीत आमकां येस मेळना ब्रदर. जें कितें हांव म्हज्या जिवितांत कोत्तां म्हाका थिंगा आशिर्वाद दिश्टी पडना ब्रदर. अशें तूं म्हणटाय जाल्यार मातशें तूं ह्या प्रश्नाचो तो जबाब दिवं दी. सर्वेस्पोर तुज्या सांगाता आसा काय? पवित्र पुस्तक थिंगा म्हणटा सर्वेस्पोर जुजेच्या सांगाता आसलो त्या पासत ताणें जें कितें केलां, कितें बरयलां तोका येस मेळटा. पवित्र पुस्तक म्हणटा तो जें कितें करी सर्वेस्पोरान ताका येस दिलें. सर्वेस्पोर तुवें सांगाता आसा, सर्वेस्पोराक मानता तशें तूं जिवीत जेत जाल्यार तूं जें कितें करशी सर्वेस्पोर ताजेर बेसांव वतयता. पवित्र सर्वेस्पोरा बापा, पवित्र पुस्तकांत प्रवास आसा. ते सगळे प्रवास कितें तुवें आमकां शिकोवन दिता. त्या प्रवासान मुखार वयताना अब्राहम तुजेर तो आदारीत रावन तुवें बासायला पळय त्या देसान तो सुरक्षीत पावलो. तुजी खोशी नकळो आसतना, तुजी इच्छा नकळो आसतना, तुजें आजीरपण नकळो आसतना लोत आनी लोताची थिंगासर फामील ती सगळीं शेवटाक बऱ्याच सारके कठीण आनी दीन स्थितीन बापा ती फामील शिपडटा. ताचें कारण तुजे आजीरपणाक मोल दिवंक ना, तुजी खोशी ताणें सोदूंक ना, तुजी काकलूत आनी सुरक्षा ताणें मागोवंक ना. एक शिडकावणी आमी शेडकावणी सोजमोन आमकां हें सगळें बरे भशेन जियोंक हे पवित्र पुस्तकान ह्यो सगळ्यो काणयो बरयल्या. बापा आमी कसलें काम करीत, कसले आमी प्रयत्न करीत, कसले आमी प्रवास करीत, कसली आमी मिनिस्ट्री करीत, तुजो आदार आमी सदां मागोंक, तुजे आजीरपणान आमी सदांच मागणें करप, असलें ओत्मिकाय आमकां तूं दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागतां बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.